एक्झिट पोलाचे अदमास खोटे थारोवन भाजपान गोंयांत 20 जाग्याचेर जैत जोडले, जाल्यार काँग्रेसीक 12 सुवातेंचेर समाधान मानचें पडलें. दुसरे वटेन आम आदमी पार्टीन आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आपले खाते उक्ते केले. आपाचे 2 आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो 1 उमेदवार वेंचून आयलो. तशेंच मोगोपाचे 2 उमेदवार वेंचून आयल्यात. अपक्ष उमेदवारां मदीं दिवचलच्यान दोतोर चंद्रकांत शेटये, कुठ्ठाळे आंतोन वाज आनी कुडतरे आलेक्स रेजिनाल्डान जैतिवंत जाले. एक्झिट पोलाचे निकाल खोटे थारयत भाजपान गोंयांत सत्तेचे समीकरण घडोवन हाडले. मुख्य विरोधक काँग्रेस तशेंच हेर थळाव्या राजकीय पक्षांच्या आव्हानाक भाजपान यशस्वीपणान तोंड दिलें. Boxer.